म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचे मदीं कितें चलता ताका खूब पाटी सुटावे मेळटात. तें आयकतना देव आमचे कडेन उलयता. आमकां घडीक हांगसर कितें वाचलां तातूंतल्यान आमकां घडीक तो कितें सांगता, वो तें आयकता आसतना आमच्या मनांत आनीक कितें तो सांगता. हाका आमी हाचेर जावंक जाय. आनी देवान आमकां सगळे जाणांक कितें ना कितें आयज सांगलेलें आसा. आयज आमी एक पळोवया जेजू आमकां कितें सांगता पळय तें. सोनवारा दीस म्हणजे तो देवाचो दीस न्हय, देवाक भेटयल्लो दीस. म्हणून कोणा बरोबर संबंद आमचो आसता, मागण्यांक गेली म्हणटूच आमी आमचे बरोबर संबंद दवरता की देवा बरोबर. आमी तर पिक्चर पळोवंक गेल्यार थिएटरान जाल्यार आमी कितें करता, थंयसर वेता, पूण तें पिक्चर पळय आसा तें आमकां गिरासता आनी आमी तातूंत पडटा आनी तें आमचें जिवीत मागीर चलयता एके वतीन. वो आमी भायल्यानूच पळयता हांव तें, कांय जावंक ना आमकां. म्हणून कसलो म्हूण आमचो स्वभाव आसता, कोण म्हणून म्हत्वाचो थंयसर, जेजू न्हय, देव न्हय. तो देव सोनवाराचो धोनी म्हणजे देवाक आमी पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय, मान दिवंक जाय. बाकीच्यो ज्यो वस्तू केल्या ते सगळे ह्या पासत देवाक कशे भाशेन आमच्यान मान हाडूंक जाता. आतां एक तर भुकेल्लो कोण आसत जाल्यार ताका आमी जेवण दिवंक जाय न्हय. जेवण दिलें म्हणटच मागीर ताची भूक वेतली आनी ताचेर मागीर बाकीचें काम करूंक जातलें न्हय. ते भाशेन आमी समजून घेवंक जाय कितें म्हत्वाचें कितें न्हय पळय तें. आनी हे भाशेन ही सोंसणीकाय आमकां कशी मेळटली ताचेच सवे रावन, कित्याक तो दोनी ह्या सगळ्या संबंदांचो. आमचे संबंद देवा बरोबर आसात आनी कशे भाशेन आसात ते प्रत्येकाक कळटले. जितली आमची खोलाय जेजूच्या एकवटान आसा तितली आमी ताचे सारकी सोंसणीकायेची समजीकायेची जातल्या आनी एकामेकाक पावतल्या. कित्याक तो आमचे सगळे एकामेकाक पावता, कित्याक आमी सगळे एकूच ताचे कुडींतले सांदे. आनी वो बरवासो ताणें आमकां दिलेलो आसा म्हणून आमकां पयले वाचपान सांगलां. तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचेर बरवासो धरून जियोया. कित्याक तो आमकां सांगता कोत्ता तें सगळें बरें. विस्वास तरी आहा आमचो, म्हणजे ताचे बरोबर आमचो संबंद आसा, पूण तो आमकां कितें करूंक सोदता तें बापायच्या मनांत आसा आनी ताचे येवजणे प्रमाणे तें घडटलें. आमी फकत ताका सहकार करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. आग्नेसा भाशेन आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक आमी समोर पळोवया. ताच्या मोगान आमचें जिवीत घडोवन येवं दी. ताच्या मोगान आमी थिरावया. दुसऱ्या वंदवण्यांक आमी पडचे न्हय, फकत जेजूच्या मोगान आमचें जिवीत सारया. जेजू, तूं आमचें सगळो गत आसाय. तूं तर नाय जाल्यार आमचें जिवीत जिवंक जायना. आमी मोत्तेल्या. ताका लागून प्रत्येक सुस्कारान तूं आमचें सगळें येताय तेन्ना आमी कोण जावंक जाय तुजें सगळें तें आमकां घडोवन हाड. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तुज्या एकवटान आमी जिवंक तूंच आमचो दोनी आनी राजा म्हणून हे भाशेन सगळ्या जाणांक आमी परकुटूंक तूं आमकां मदत कर. आमेन.